सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आज किरीत भाशेन संपलेल्या व्हॅलेंटायन सालदानाचे आत्म्या पासत आमी मागतले. तशें दुसरे दिसा सगळी पेरेरा फॅमिलीची मरून गेल्यान त्यांच्या गोच्या खातीर आमी किरीत भाशेन सासणाचो विसव दिवं म्हूण मागतले. तशेंच मागुया आमच्या देशांत जे झूज चलता एकामेका सवे जी नाटकां चलता ती बरी भाशेन शांतीन आसून इस्रायल पॅलेस्तीन हांचे मदें शांती वचूं. तशेंच मागुया युक्रेन ह्या देशांत अदीक शांती वचूं म्हूण तांचेर संस्कार आसूंक आनी बरे तरेन तांकां देवान राखूं आनी सांबाळ म्हूण तांचे खातीर आमी मागुया. आज सायबिणीची भेट ह्या घोराबेनी जाता. दाबोली माटवे मानुएल फेर्नांडीस, देवस्वा पिकेन मारियान फेर्नांडीस, आसोय दोंगरी एडिसन फेर्नांडीस, आल्तो दाबोली वालीसायड ग्लाक डिसोजा ह्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांक सायबिणीचे मोसुतीन बरे तरेन राख आनी सांबाळ म्हूण मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. सुरवेस्पो तुमचे सवे आसूं. सायबा आमचो बावार्थ वाडूय. जेजू म्हणटा सांसवाच्या बिया येदो बावार्थ तुका आसत जाल्यार तो तुका सगळें पूर्ण करून दितलो. आमी आमच्या जिवितान दर दिसाक आमचो बावार्थ उदीक आनी उदीक वाडयतात त्यो वस्तू आपणावंक आमकां खतखतें आनी मिसान करपा मागुया. तशेंच आयच्या दिसा जेजू म्हणटा जो भाव चुकता जाल्यार तुवें ताका बोगसूंक तयार आसूंक गरज. बोगसण्याचे मनीस आमी जावं, बोगसण्याची हातयारां आमी जावं, बोगून संवसारांत एकामेका सवें शांती ना तेन्ना आमी शांतीची हातयारां जावंक आमकां कृपा दी म्हूण मागुया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवाचे काकृतीक उलो मारून म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासून बागेन सुदान सांगवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा आमच्या कोनबाड्या बापा आमचे वेली सगळीं विघ्नां पयस कर. अशें आत्म्याक आनी कुडी कसलीच आडकोड नासतना कुशाल मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. उपकार आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजू चलयता सासणाच्या ससना. जाणवायेच्या पुस्तकाची सुरवात. प्रितीच्या नितीदारांनो, नितीचो मोग करात. सर्वेस्परा विशीं तुमची चिंतनां प्रामाणीकपणान सुचयलोलीं जावं दी. साद्या काळजान ताका सोदात, कित्याक ताची परिक्षा करिनान तांकां तो मेलता आनी ताचो विस्वास सोडिनान तांकां तो आपली ओळख दिता. खोटी चिंतनां मनशाक देवा सोरशिल्लीं कुशीन काडटात आनी सोर पदवे कोसाक लायतात तेन्ना ती पिश्यांक पयस करता. कोरेंच जाणवाय केन्नाच खोट्या ओतम्यांत रिगची ना आनी पातकाक लोबडोलेल्या कुडीन ती तिकाण करची ना. कित्याक आमकां शिक्षण दिता तो पवित्र आत्मो दोंग्यां सोरशिल्लो खडसरता आनी वायटव्या चिंतनांतल्यान पयस रावता. खोटेपण दिसती पडटूच तो फाटीं सरता. जाणवायेचो आत्मो मनशांक भलेपणान वागयता. तरी निंदा करतल्याक ती बोगसूंची ना, कित्याक ताच्या मनान आनी काळजान आसा तें देव पळयता. खरेपणी तो ताच्या काळजाचो ताव घेता आनी तो उलयता तें आयकता. कित्याक सर्वेस्पराच्या आत्म्यान आख्खी प्रितूम भरल्या आनी जो सगल्यांक सांबाळटा
तर दर एकल्याक उचाललोलें उतर जाणा. देवाचें उतरें. आमचो जबाब. सासणाच्या जिविताच्या मार्गान आमकां चलोय सर्वेस्परा. परतून म्हणया. सासणाच्या जिविताच्या मार्गान आमकां चलोय सर्वेस्परा. सर्वेस्परा तुवें म्हजो ताव घेतलाय. तूं म्हाका वळखताय. हांव केन्नाच बसतां आनी केन्ना उठ्ठां तें तूं जाणाय. म्हज्या मनांतलीं चिंतनां पयसतान तुका तावी. हांव चलतां ती आड पडटां तें तूं पळयताय. सगल्यो म्हज्यो करण्यो तुजे मुखार उक्त्यो. जबाब. ससनाच्या जिविताच्या मार्गार म्हाका चलोय सर्वेस्परा. म्हजे जिबेर उठोर पावचीच आदीं तूं सर्वेस्परा तें सारकें वळखताय. फाटल्यान मुखावयल्यान म्हाका वेडो घालताय. तुजो हातूय म्हजेर दवरलाय. असले जाणवायेक म्हजें गिन्यान पावना. ती इतली उंच म्हज्यान ती आटापूंक जायना. जबाब. सासणाच्या जिविताच्या मार्गान म्हाका चलोय सर्वेस्परा. तुज्या आत्म्यांक कोटचो खूंय म्हूण पयस सरून वचूं. तुज्या मुखावेलो खूंय म्हूण पळून लिपूं. स्वर्गार चडूं गेल्यार तूं आसाय थंय. नरकांत पडून रावल्यार तूंच म्हजे मुखार. जबाब. सासणाच्या जिविताच्या मार्गान म्हाका चलोय सर्वेस्परा. पाकोटे लावून उदेंती वाटेन उठून वचून जाल्यार दर्या उतरून अस्तोमते वाटेन बिराड सोदून काडल्यार थंयसरूय तुजो हात म्हजेर देंवता. तुजो उजवो हात म्हाका गोट धरता. जबाब. सासणाच्या जिविताच्या मार्गान म्हाका चलोय सर्वेस्परा. उद्गार. Soy सर्वेस्परा तू सोय सोय. सोय सर्वेस्परा सोय. सोय सर्वेस्परा तू सोय सोय. जिकजिकतल्या तारांपोरी पृथ्वेर तुमी परजळतल्यात. जिविताचें उतर मनशांक तुमचे जिणेन दाखयतल्यात. Soy सर्वेस्परा सोय. सोय सर्वेस्परा सोय सोय. सोय सर्वेस्परा सोय. सोय सर्वेस्परा सोय सोय. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. Luca pormore Gesù Cristaci शुभवर्तमा. जेसून आपल्या शिसांक म्हणे वायट देखी येवच्यो नात अशें जावं नजो. पूण ज्या मनशा उद्देशीं त्यो येतलीत ताचें कोटा. ह्या सुपुल्यांतल्या एकल्याक ताणें वायट देख दितले परस ताच्या गोड्याक दांत्याचें पेड बांदून ताका दर्यांत उडयलो जाल्यार ताका उदीक फायदो जातो. तुमी सोत्राय दुरात. तुजो भाव तुजे चूक करीत जाल्यार ताका बोबाड कर आनी तो तिची दूख दरीत जाल्यार ताका बोगोस. आनी तो तुजेर दिसाक 7 पावटी चूक करीत आनी 7 पावटी तुजेशी येवन परत येवन म्हजो गुन्यांव जालो अशें म्हणत जाल्यार तुवें ताका बोगसूचो. दोमदुतांनी सोम्याक म्हणलें आमचो भावार्थ वाडय. तेन्ना सोम्यान म्हणलें सांसवाच्या कोण्या येदो तुमकां भावार्थ आसलो जाल्यार उमटोन दर्यांत वचून उबें जा अशें ह्या तुटीच्या झाडाक तुमच्यान म्हणूंक जातें आनी तें तुमचें आयकोतें. जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमा महानी. भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक जेसू आमकां सुरूक रावंक सोत्रायेन आमचें जिवीत सारूंक आनी भावार्थान उकोण जावंक आमकां उलो मारता. पयले सुवातेर तो म्हणटा डोंट बी अ स्कॅन्डल फॉर अदर्स. कांदले
हें ग्रीक भाशेन उतर आयलां, दुसऱ्याक वायट देख तुमी जावची न्हय. दुसऱ्याक देवा आशिल्ले पयस व्हरतात त्यो वस्तू तुमी करच्यो न्हय, कित्याक वायट दीस येवची ना अशें तुमच्यान म्हणूंक जायना. आनी जेजू काय बरी ही उतरां म्हणटा आसतना आयचें पयलें वाचप आमकां काय बरें शिरकायता. पयलें वाचप जाणवायेच्या पुस्तकाची सुरवात थंय आमकां मेळटा. सर्वेस्परा विशीं तुमची चिंतनां प्रमाणीकपणान सुचयलेलीं जावं दी. साद्या काळजान ताका सोदात. म्हणटकूच ताची परिक्षा तुमी करिनाकात. ताची परिक्षा करतात तांकां तो मेळटा, पूण ताचेर विस्वास सोडिनात तांकां तो आपली ओळख दिता. आनी काय बरीं उतरां. खोटी चिंतनां मनशाक देवा सोशिल्लो कुशीन काडटा आनी सर्वेस्पराक कोसाक लायता तेन्ना ती पिशांक पयस करतात. मनशाच्या जिवितांत देवान मनशाक आपलो आदारी कसो रचलो आनी ह्या मनशाक ताणें भावार्थ दिलो. भावार्थान अदीक आनी अदीक मनशान बरें तें करूंक देवाची येवजण. मनीस जेन्ना देवा सोशिल्लें सहकारी जाता तेन्ना सगल्यो बऱ्यो वस्तू संवसारांत येतात मनशाक देणें कशी. आनी मनशाक हें देणें देवा कडसून येता तेन्ना अदीक समाजाकूय बरें पडटा. आयच्या दिसाक जेजू म्हणटा सुपुले एकल्याकूय तुमी वायट देख दिवची न्हय. डोंट बी अ स्कॅन्डल फॉर देम. आमी जायते फावटी घडये आमच्या जिवितांत स्कॅन्डल कशी दुसऱ्यांक जाल्या जावं आमचे देखीन, आमचे चालीन, आमच्या उतरांनी, आमच्या कोरण्यांनी. आयच्या दिसाक सूत्र आयदुरात अशें म्हणटा तुमी सूत्र आयदुरात. तुजो भाव तुजे चूक करीत जाल्यार ताका बोगसूंक तूं तयार जाव. म्हणजे खालतेपण आपणाय. आमी कितले फावटी चुकता तेन्ना देव आमकां बक्षिता. देव उदार मनान आमकां वेंगयता. देव आपले सवें आमकां आपयता. देव तर इतलो उदार जाल्यार आमी अदीक उदार जावची सो आपयता. तुजे दिसाक 7 फावटी चूक करीत तुजो भाव आनी तुजे सोशी येवन म्हणीत म्हजो गुन्यांव जालो जाल्यार तुवें ताका बक्षिचो. बी जेनरस. पयले सुवातेर म्हणटा डोंट बी स्कॅन्डलस. दुसरे सुवातेर म्हणटा बी जेनरस. तिसरी वस्त जी आयज आमकां म्हणटा अदीक भावार्थान खोल जायात. कित्याक तुमी जेन्ना भावार्थान खोल जातात तुमचे उद्देशी आपली येवजण देव ह्या संवसारांत फुडें व्हरता. आमी भावार्थाचे नमुणे जाता तेन्ना आमचे उद्देशी देव बरेंपण हाडटा. आमचे उद्देशी आमकां घेवन सगळे संवसाराचें तारण करूंक देव वावुरता. आमचे उद्देशी देव ह्या संवसारांत आपलें राज विस्तारूंक दर दिसाक आमकां अदीक आनी अदीक पाठयता. तर आमी ताचे सहभागिली जावंक गरज. आमी ताचे सहकारी जावंक गरज. हाचे दिसाक आमकां करपा मागयो सुमया. आमचो भावार्थ वाडो अशें आमी म्हणचें न्हय, पूण जो भावार्थ आमकां पवित्र आत्म्याचे कृपेन बावतिजमाच्या दिसा दिला त्या भावार्थाक अदीक आमी खोलायेन ओळखूंक ताची देख आमी घेवंक शिकून आमी आमच्या जिवितांत क्रिस्ती धर्मा विशीं अदीक आनी अदीक खोलायेन आमी जाणा जावंक ताची जाणवाय घेवन दुसऱ्यांकूय आमी जाणवाय दिवंक आमच्याय जिवितांत हो भावार्थ अदीक आनी अदीक खोल रिगोवंक परिस्थितींनी जावं जेन्ना शांती ना, जेन्ना अडचण्यो आसात, जेन्ना आडकुड्यो आसात तेन्ना देवाक मानता तसलें जिवीत आमी जिवंक दुसऱ्यांक आमी उदाहरण जावंक आमकां कोतकोत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C4 पेज नंबर 29. C4. आमची पाता Jesus.
आसा जेसू तुवेंदिलो मुर्गोनुसो आसा जेसू मोशा बाबूने मोशेन तुमचे बलिदान सूर पदवेदा देव बापाक मानता तसलें सामूल मागात. हें तुज्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाटके पवित्र विचार दवाक सर्वेस्पर मानून घेव. मोगाळ बापा ह्या बलिदानान तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणाचो समोरोम आमी चलयता. ही आमची भेटवणी प्रसून जावन मानून घे. आमच्या दिसपट्या जिवितांत जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. जय सव्यासो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय मारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा सूर पदवीदारान सासणाचे देवा सूर करेंसो ते आमी तुका दिन वाचूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूच तुवें रचली. ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारकेची केली. ह्या खातीर सगळीं रोसना अनुदान करता तुजी सेवा. तुवें तुका वाकाणटा तारोण मेळिल्ली तुजी पोरसां स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाचता तुज्या संतां भोगताची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुजें नांव वैभवान. म्हूण सर्गीक तुका सोय सोय सर्वेस्पराचें नांव ह्या तांकां सोय. म्हूण सर्गीक तुका सोय सोय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळी तुमी सोमेस्त घेयात आनी अंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणी कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गूट पोरगोटुया तुझ्या कुसार मोनोची मोनपोना मोळी तुवें आमकां सुदयली सोम्या. संवसाराच्या सर्वोंडारा आमची सर्व बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्ती फुडें उगडास करता. ओ जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सुद्दां आमां समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमचे गवळी बापा आनी सगळे यादनिके वर्ग बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरो वस्तू धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजुरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची विधी भोंवतणी एकठांय चलिल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई संगतीत चौपोती भाग्योन सुसे भाग्योन धर्मदुतान सर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवीदार बापा सूर वंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमेन. आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मनान धरून शिसून शिकवलेलें प्रार्थन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या चे नांव पवित्र जावं, चे राज आमकां तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां थारणी पडूं दिवं नाका पूण वायटन सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवार दया करून जिवितांत सबोसकाय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशें नोतरेकतांव तर आमकां तुजी उतार काकृती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोन मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जे खुशी परमे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजपूत चलयताय सासणाच्या ससनांक सुम्याची शांती सदांकाळ तुमची सोब्या आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शरीर संवसाराचे पाप काढतले आमची काकृत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काढतले आमची काकृत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. बोगसण्याची हातयारां जावं आनी भावार्था वरवीं ओदीक आनी ओदीक दुसऱ्यांक बरी देख दिवंकची सो आमकां आपयता. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक आपयता आनी ती सोगले आमी सुभागी. म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका चित्रांत म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयां खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
Sukolas lole, sorin kepiun, tabushi saya. Tuji shieta Jesu, amche shiturau Jesu. Tu eklos, amso viswas, amso viswas. Tuji shieta Jesu, amche shiturau Jesu. Tu eklos, amso viswas, amso viswas. कोणवड्या बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलें देखून आमी तुका दिन वाजता. हे जेवणा वरवीं आमकां फावो जाला तें सुर्गीचें बोड खऱ्या मनान केल्ले चाकरेन आमचे भितर तोगच्याक तुजो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल. उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. गान घेऊया F21 पेज नंबर 95 F21. Lord.